दोघाते मुझे नावी संगी मेळतात थैसर हांव आसा सदा तांचे मोदेगार जेसूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष भरीत आसात आनी मोगां भरीत पोटांत भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरांत. आयच्या मिसाचे इरादे हे प्रयासात सांतांतूनच्या मजतीन देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां मीस दितात. लिओना मचादो शिरवा, सिलिन डिसोजा मुडबेळे, प्रिया कौत बसरूरू, एलिजा पिंटो तोट्टामु, हेराल्ड डिसोजा कोळलगिरी, जोसेफ एलिजा जोयल पिंटो तोट्टामु, प्रकाश आणि जानेट जसिंता पक्षिकेरे, आरती नोरोन्ना आणि कुटुंब कुमटा मिर्जान, प्रदीप कोता आणि कुटुंब बसरूरू कोणी, शांति पिकाडो तोट्टामु, जीवन फर्नांडिस पेर्मनूरू, राजेश सुवारिस मुल्की, माइकल लुविस आणि कुटुंब सस्तान, मार्गरेट डिसोजा आणि कुटुंब बर्कूरू, एंटनी जेरोम डिसोजा एंजेलोरू, क्विंटस डिसोजा आंजेलोरू, लियाना डिसोजा नक्रे, जसिंता नोरोन्ना आणि कुटुंब कुमटा मिर्जान, झुझे रेबेल्लो तीर्थहಳ್ಳಿ, अलीना क्रिस्टोफ झैन कुंदापुर, रॉल्फ आणि रॉयल बरेटो अंगಳ್ಳಿ, फ्रांसिस डिमेल्लो आणि कुटुंब शिवमोग्ग, प्रकाश जैन डिकोस्ता बसरूरू, लिली डिसोजा आणि कुटुंब बसरूरू, मेल्सी गीता बसरूरू, प्रिसिल्ला डिसिल्वा तल्लूरू, फ्लैवन प्रतिमा डिसोजा बसरूरू, बस्तान डिसोजा आणि कुटुंब बसरूरू, शांति रॉबर्ट क्रास्ता कोटेश्वर, सागर रेनेटा डिसोजा तोट्टाम. या भाव बहिणीच्या इराद्यांपासून मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागता सूरज आशिता पिंटो पेर्मनोरो, संतान नोरोन्ना कुमटा मिर्जान, इमॅन्युएल सिक्वेरा कबळे, जीवन फर्नांडिस पेर्मनोरो, शीतल ओलिवेरा त्रासी, हर्ष रॉड्रिगस बर्कूरू, माइकल लुविस आणि कुटुंब सस्तान, फिलोमिना, शिबिन डिसोजा त्रासी, जोसेफ पुलिमुट्टिल मुदूरू, ममिटा आणि संतोष कळसा, लिंकन क्रास्ता कोटेश्वर, डेनिस डिसोजा आणि कुटुंब बेंगलुरू, डेनिस डिसोजा आणि कुटुंब बेंगलुरू, सिंथिया डिसोजा मंगळूरू. देवादीन जाल्ल्या ह्या आमच्या भाव भयणींच्या आत्म्यांक शांती मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. देवादीन मॅगी डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मेसिता, रिटा रॉकी डिसोजा परमपल्ली, कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सण्यां पासून मेसिता प्रकाश आणि जानेट पक्षिकेरे, कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सण्यां पासून मेसिता एलिजा जोसेफ पिंटो आणि कुटुंब तोट्टाम, देवादीन विन्सेंट रॉड्रिगस आत्म्या खातीर मेसिता एलिजा पिंटो आणि कुटुंब तोट्टाम, देवादीन विन्सेंट रॉड्रिगस आत्म्या खातीर मेसिता स्टीवन रेनेटा रॉड्रिगस ब्रह्मावर, देवादीन क्रिस्टोफर बर्नार्ड डायस आत्म्या खातीर मेसिता डिक्सन बर्नार्ड डायस होन्नावर, देवादीन रॉबर्ट सुवारिस आत्म्या खातीर मेसिता राजेश सुवारिस मुल्की, देवादीन सेलिन मस्कारेनस आत्म्या खातीर मेसिता मनोहर प्रसन्ना तल्लूरू देवलकुंद, देवादीन रोजी गोन्जाल्विस आत्म्या खातीर मेसिता जुलियट मेरी ऑस्टिन बर्बोजा दुबय. ते कालच्या दिसा देवादीन जाल्या आणि आयच्या दिसा तिच्या मरणांची रीत
मुंबईत सोलोन आसा तिका आमी ससनाचो विशव मागया. दवदेन हर्षी बरेट्टो हिच्या आत्म्या खातीर मेसिता जित्तू बरेट्टो आनी कुटुंब अंगळ्ळी कुटुंबांत देवादेन जाल्या सन्या पासून मेसिता अगोस्टिन जुलियाना कुंदापूर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी नेटयलां सोबयलां. सांगचे तितली दुबळीकाय आमकां ताणें दिवंक ना. आमकां आमच्या जिविताक कितें गरज आसा तें ताणें भरपूर मापान फावो केलां. ही आमची ग्रेस्त सर्गीच्या राजाक वसूंक पूरक जाता या एक अडकळ जाता. हे दिशेन नियाळ करूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. देवान आमकां दिल्ल्या हर एका रितीच्या देण्या खातीर ग्रेस्तकाये खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना ही ग्रेस्तकाय केदिंकच आमकां सर्गीच्या राजाक व्हरूंक अटकळ जायना जावं. बदलाक सर्गीच्या राजाक आमकां पावोवंक एक पूरक जावचे तसली संगत जावं म्हणून देवाचो आदार आमी मागया. संगता आमच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर इराद्यां खातीर सांत आंतोनीची मजत मागून ताची विनंती विसारन आमच्या सर्वांच्यो गरजो कश्टांतल्यांच्यो गरजो आमी देवा समोर पातयेन हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना दवरया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पथकां ओळखून घेवया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो सुसगुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच हांव तुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोनिया काकुळट सोनिया काकुळट Krista kakult Krista kakult Sonia kakult Sonia kakult Mahima, 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 Mahima Deva Punsargi Ani Shanti Katalista Samsari Sarvestora Deva
वर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच पुत्रा, सोमिया देवा, देवाचे शेळिये, तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूट कर. तू बापाच्या उज्ज्वल बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र ज्ञासांगाती देवा बापाचे महिमे, जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्पर ससनांच्या देवा, तुवें पदवाच्या भगवंत अंतुनीक कर्या बवर्तस हुशार प्रसंगदार आणि गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळू. आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि रासभर चलयता ससनांच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, तिराच्या फुडाराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरिल्लें देखून तुवें म्हणलें, हांव एक देव, दर्या मदें देवाचे सदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. वय तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार, खंयचोच गूट तुजे थावन लिपून ना. तुजे जाणवायेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडलाय. तुज्या भांडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. व्हड जाणवायेन तुवें वेपार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली आनी तुजे ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अति निश्ठूर आसा त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सोबीत जाणवायेचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बेश्टयतले. ते तुका फोंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडतल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय. ना, तुजो संहार करतल्यांच्या हातांत तूं फकत एक मनीस आनी देव न्हय. तूं परक्यांच्या हातांत पडून
सुन्नत करूंक नासलेल्यांचे मरण मरतलोय, कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें. देवाची होडकार. मरण धरता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. हांव तांकां पिटो पिटो करता अशें हांवें म्हणलें. मनशा मदलो तांचो उगडास आळवून सोडता. पूण दुस्मानाच्या खेणपाक हांव भियेलो. तांच्या दुस्मानांनी सूख समजोवचे नाका. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. सर्वेस्पोरान तांच्या कडपान तांकां विकृत केल्ले न्हय जाल्यार ताणें तांकां सांडून घालूंक नातलेले जाल्यार एकल्यान 1000 जाणांक धांवडावचे आसावे. दोगां निमती 10,000 फळाफळ घेवं करेतवे. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी दावात येता. कारण सर्वेस्पोर आपले परचेक नीत करून दितलो. आपल्या सेवकाची तो दया करतलो. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. मरण धरता आनी जीवन करता तो हांव एकलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुव्याच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राजांत तितले ससारायेन रिगासो ना. इतलें आयकून ताचे शिस तटक्क जाले आनी म्हणाले,
तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगतां, नव्या जिवितांत मनशा पोत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनांचेर बसून इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भावा भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भुंय बाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सासणीक जिवीत जोडटलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सतस हांव तुमकां सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. तशें जाल्यार आमी ग्रेस्त जावंक नजोंगी, आमी दुबळीं जावन उरोवंक जाय गी. दुबळीं आसलेलीं सक्कड ग्रेस्त जायनात गी. ह्या दुबळीं आसलेलीं सक्कड सुलाभयेन सर्गेंच्या राजाक वेतात गे. दुबळ्यांक मात्र सर्गेंचो दारवटो उक्तो दवरलेलो आसा गे. आयची शुभ वार्ता नियाळटा आसतना असलीं सवालां आमच्या मोतीक येवंक पुरो. पयल्यान पयलें एक सवाल, ग्रेस्त काय पाड गे? जर आमी ह्या संवसारांत पळयता जाल्यार ग्रेस्त मनशां वरवीं तांच्या उदारपणा वरवीं जायती प्रगती जाल्या न्ही गे. जायत्यांक शिक्षण मेळ्ळां, जायते संस्थे बरे जाल्यात, जायतीं बांदपां इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदूंक आमकां साध्य जालां. हें सगळें आमी आमकां सडीत आसलेल्यांतलें हेरां लागीं वांटून दिलां देखून हें सगळें जालां. तशें म्हणटा आसतना ग्रेस्त काय पाड म्हणून म्हणचें गे, या जेजू ग्रेस्त काय नाका म्हणटा गे. पवित्र पुस्तकाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमी पळयता पवित्र पुस्तकांतले जायते मनीस ग्रेस्त जावन आसले. अब्रामा लागीं कितले बकरे आसले, कितलीं शेतां आसलीं, कितलो जागो आसलो तुमकां कळीत आसा गे. पळया, एकदम ग्रेस्त तो. लोता लागीं ग्रेस्तकाय आसली. जोब पत्रियार्क जायतो ग्रेस्त, कितलीं बैलां आसलीं, कितले गादे आसले, कितले बरेंपण ताका आसलें. त्या देखून ग्रेस्तकाय पाड म्हणून कशें म्हणचें? ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक जायना म्हणून
कशें म्हणचें अब्राम ग्रेस्त आसलो तो सर्गेच्या राजाक पावना गे सर्गेच्या राजांत तो आसा जोब इतलो ग्रेस्त आसलो ताका पयलें ग्रेस्तकाय आसली मागीर ग्रेस्तकाय सगळी गेली देवान ताका दुबळसो दवरलो गे देवान ताका दुबळसो दवरलो गे ना परत्यान पयलें कितली ग्रेस्तकाय आसली गे ताच्या की जायत्या वांट्यांनी सडीत ग्रेस्तकाय देवान ताका पाटी दिल्ली ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत वचोंक कश्ट म्हणून जाल्लें जाल्यार देव जॉबाक परत ग्रेस्तकाय पाटी दितो गी मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो ग्रेस्तकाय पाड न्हय ग्रेस्तकाय देवाचें एक देणें ग्रेस्तकाय देवाचें एक बेसांव जायते फावटी जायत्या रितीच्या मनशांक हांव भेटतां तांच्या कामा विशांत विचारतां तांच्या फुडारा विशांत विचारतां आनी जायते फावटी ते म्हणटात देवाच्या दयेन आमकां बरें काम आसा फादर देवाच्या दयेन आमचे बिझनेस बऱ्यान चलता फादर मस्त मस्त ग्रेस्त मनीस येतात मेळटात उलयतात ते कोणी सर्गेच्या राजाक वचनात गे ती कितें म्हणटात हें सगळें देवान आमकां दिल्लें देवाच्या दयेन आमकां फावो जाल्लें ताणें सर्गेच्या राजांत वचून जो म्हणून देवान तांकां ती ग्रेस्तकाय दिल्या गे न्हय हांवें दोळूस सांगलें ग्रेस्तकाय देवाचें देणें ग्रेस्तकाय वरवीं जायतें बरेंपण जालां बरेंपण जाता आनी आमी ग्रेस्त जायचे म्हणून देव आशेता तर हे सुवार्थेंत जेजून सांगलेल्या उतरांचो अर्थ कितें खंयच्या वेळार मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी ग्रेस्तकायेक लोबतोन रावता ग्रेस्तकायेचो सर्वस्व म्हणून आमी चिंता आमच्या ग्रेस्तकायेक लागून हेरांचो आमी बेपारवो करता जेजूचे ओपारींत तो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या बागलार एकलो पडून आसलो लाजरस त्या ग्रेस्त मनशान कितें केलें बेपारवा केली आनी एकल्याची बेपारवा केली आमी पळयता परत सुवार्थेंत हेरोद एकदम ग्रेस्त आसलो रायतो दुबळ्या धाकट्यांक दिवच्या बदलाक डान्स केल्लेल्या आपल्या दुवेक आदलें राजस्य दिता म्हणा लागलो पवित्र पुस्तक सांगता तो कुसोन किडी खावन मेलो म्हणून हे सगळे मनीस ग्रेस्त जावन आसले पूण तांणी हेरांची बेपारवा केली तांच्या ग्रेस्तकायेक लागून हेरांच्यो गरजो तांकां दिसोंक नात हंकारी ते जाले आनी ह्या वरवीं ती ग्रेस्तकाय सर्गीच्या राजाक वचोंक तांकां एक अडकळ जाली अब्राम लॉत आनी पवित्र पुस्तकांतले ग्रेस्त मनीस आनी आमच्याय भोवारी आसचे ते ग्रेस्त मनीस जायते फावटी कितें करतात की म्हळ्यार ग्रेस्तकायेक लबदानांत बदलाक त्या तांच्या ग्रेस्तकाये वरवीं कोणाक कितें कुमो करयेत कोणाची दुकां पुसयेत कोणाचे कश्ट पयस करयेत ह्या विशयान चिंतात आनी कुमो करतात तशें म्हणटा आसतना ग्रेस्तकाय
फूड करच्यो दोन रिती आसात. एक देवाचें बेसांव तशें ग्रेस्काय घेवन तें देवाचें बेसांव आनी एकल्याक वांडचें, आनी एक त्या ग्रेस्काये वरवीं आमी कुरुडे जावचें, आमी हंकारी जावचें, आनी एकल्याची बेपारवा करन आमी सर्वस्व म्हळ्यार बरें आमी जियोवचें. हांगासर कोण मोगाळ भावान आनी भयणींनो ह्या ग्रेस्काये चिटकोन रावता तसल्याक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कश्ट जातले म्हणून हांगासर आयच्या सुवार्थेंत जेजू सांगता. हो जावन आसा अर्थ आयचे सुवार्थेचो. आतां आमी पळयता ग्रेस्त मनशांक सट्टांकी उदार जावंक साध्य जाता गे. आमच्या बोवाऱ्यांत ग्रेस्त मनीस सकड एकत्तलेक आसात गे, दान धन करच्यांत एकत्त सारक्यार आसात गे, नांत न्ही गे. हांवें दोळू सांगलें थोडे ग्रेस्काय तांच्या मर्जे खातीर जिये करशितात, तांचो दळबार दाखोवंक करशितात, हेरांच्या उपकाराक ते पडनात. आमी मनीस मोगाळ भावान आनी भयणींनो सैंबान स्वार्थी म्हणटात. मनशांचो सैंबस स्वार्थी. त्या देखून कोणी म्हणटा भुरगीं जल्मातानाच मोठ मारन जल्मातात न्ही गे. पळयलां गे भुरग्यांची बोटां केदाळ अशें धरनंत आसतात. कालें एक ताच्या हातांत बोट घाल्ल्या कुडलें तें घट्ट धरलें ताणें. तशें म्हणटा आसतना मनीस आपणावंक धरूंक तें आमकां जाय म्हणून आशेता. हो ताजो स्वभाव. त्या देखून एका ग्रेस मनशाक सासारायेन सुलाबायेन ताची ग्रेस्काय वांटून दिवंक जायना. ती जेजूची स्वपार आमी पळयता. ग्रेस मनीस आयिल्लो ससनाचें जिवीत जियोवंक हांवें कितें करी जाय म्हणून तो विचारता. जेजू ताका म्हणटा उपादेश सगळे पाळ. आनी तो म्हणटा सगळे उपादेश हांवें ल्हानपणांत सावन पाळून आयलां. तो म्हणटा एक बाकी आसा, तुजी ग्रेस्काय सगळी वीक आनी म्हजो पाटलाव कर. ताचें तोंड कालें जालें, संतोशान फुगलें गे, बावुरलें न्ही गे. पळयत बसता म्हणटा बावुरलें. आनी ग्रेस्काय सांडूंक जेजूक पयलो जागो दिवंक तो तयार नासलो. जेजूच्या पयलें ग्रेस्कायेक जागो दिवंक तो तयार आसलो. त्या देखून बावलें, ताका जावंक ना. ग्रेस्कायच्या त्या मुठीतांव ताका भायर येवंक जावंक ना. त्या देखून सैबान मोगाळ भावान आनी भयणींनो आमकांय कश्ट न्ही गे दिताना कशें जाता आमकां. कोणाक दिव्या म्हणटा आसतना स्लोप की कस जाता. कोणाक एकल्याक कालें गेल्लें कोमो करया म्हणटा आसतना हात तक्षण येतात गे. चिंतपाक कितें पुरो चिंतपा येतात. कितलें दिव्या कालें करया, दिव्या गे नाका गे, जायते चिंतावणे गे आमी. थोडे इल्लें दिल्या उपरांत शे तितलें दिल्लें चड जालें कोण ना म्हणून मागीर एक खंत सुरू जाता. दिवंक कश्ट, ग्रेस्काय वांटून घेवंक कश्ट. जेजू तेंच म्हणटा सुलाबेन आमकां ह्या ग्रेस्कायेच्या मुठींतावन भायर येवंक जायना. त्या देखून हांगासर जेजू आखेरेक म्हणटा कितें म्हळ्यार मनशांक तें असाध्य वय, मनशांक असाध्य, पूण देवाक सर संगती साध्य. एकलो उदार जाला जाल्यार देवाच्या कृपे वरवीं तो जाला. देवाची कृपा नासतना, देवाची ससाय नासतना, देवाचो आदार नासतना एकल्याक उदार जावंक ग्रेस्काय आनी एकल्या थंय वांटून घेवंक जायना. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणींनो देवा लागीं आमी मागोवंक जाय असलें उदारपण आमचें तें आसा कर म्हणून, असली कृपा आमचें तें आसा कर म्हणून. केदाळ ही कृपा भरपूर मापान आमकां मेळटा. ते कृपे खातीर आमी मागता. ती कृपा घेवन
आमची ग्रेस काय आमी देवाचे कुशे प्रमाणे ताच्या राजा खातीर पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी करसितांव तो बळ मोगाळ भावना बेनून ती ग्रेस काय सर्गींच्या राजाक वचोंक आमकां अडकळ जायना बदलाक हांव कितलो ग्रेस्त जाल्यार ह्या ग्रेस काये मुखांतर हांव ससारायेन सर्गींच्या राजाक हांव रिगोवंक शकता असलो व्हरतो संदेश आयच्या दिसा ही शुभ वार्ता आमकां दिता आसतना मोगाळ भावनांनी बेनिनो जो त्याग आमी करूंक जेजू आमकां आपयता तो त्याग आमी करया आयच्या सुवार्तेच्या अखेरीक त्याग केल्ले व्यक्ती आसात प्रत्येक जावन जेजूचे शिस तांणी तांच्यो दोणी सोडल्यो तांचो वावर सोडलो तांचें घरदार सोडलें तांचो वावर मास्लेदोरचो वावर सोडलो आनी जेजू फाटल्यान आयिल्ले जेजू देवाचो पूत म्हूण तांकां कळीत जाल्या उपरांत जेजूक तांणी पयलें स्थान दिलें न्हय तांच्या वावराक तांच्या ग्रेस्कायेक जेजू पयलें ही टेक्स द फर्स्ट प्लेस तशें ते म्हणा लागले आनी आयच्या सुवार्त्यांत तेच म्हणटात कितें आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला आमकां तर कितें मेळटलें जेजू अखेरीक कितें म्हणटा तुमकां सर्गींचें राज फावो जातलें ह्या शिवाय तो म्हणटा जाणें म्हज्या पासत आपलें घरदार भावा भयणीक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक भंय बाट सांडलां तांकां चिटकोवन ती रावोंक नात चिटकोवन रावनासतना म्हजे पासत हांवें कशी खुशी वेल्या तशें तांचे ग्रेस्कायेचो उपयोग तांणी केला जेजू म्हणटा 100 वांट्यांनी ताका फाटीं मेळटलें तितलें मात्र न्हय अखेरीक आमचो शेवट जावन आसचें तें सासणाचें जिवीत तो जडटलो तर मोगाळ भावनांनी बेनिनो ह्या ग्रेस्काये खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना ते ग्रेस्कायेक चिटकोवन रावनासतना देवाचे कुशे प्रमाणे देव कशें आमी ती ग्रेस्काय उपयोग करीत जाय ताच्या राजा खातीर ताच्या महिम्या खातीर म्हणून कशी व्हरता त्या प्रमाणे ताचो उपयोग करून ते सर्गींचे राज जोडूंक आमी फुडें सरया वय आमकां तें असाध्य देवाक तें साध्य तर देव असले कृपेन आमकां सुमेस्तांक भरून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया आनी सांगता देवाच्या राजा खातीर त्याग केल्ल्या संत भक्तांची आनी प्रत्येक जावन ह्या पुणशताच्या पात्रोणाची संत आंतोनीची मजत आमी मागया मोगाळ पवन आनी भयणीनो देव उदार ताच्या ग्रेस्कायेन आमकां तो भरता आमकां तो ग्रेस्त करता ताच्या राजा खातीर वावरूंक ताचो फाटलाव आमी लक्षिल्यान करूंक आनी ताचे कुशे प्रमाणे आमच्या भाव भयणींच्या गरजांक पावोवंक आनी एक दीस सर्गींचे राज तें जोडूंक आमचे सक्तीन तें असाध्य तरी देवाची सकत देवाची कृपा देवाची मजत मागता आसतना सगळें साध्य जाता ही ताची मजत मागून ताचो आदार मागून आमची मागणी आतां बाबार्थान ताच्या समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या सर वडिलांक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर तुज्या राजाची बरी खबर धैर्यान परगट करूं तांकां तुज्या देण्यांनी भर तांकां कोडी आत्म्याच्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशांच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी नितळ काळजा मनान परज्याची निस्वार्थपणी सेवा करून तांच्या सर गरजांनी तांकां पावून दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवन राष्ट्रांच्या उदरगते खातीर सता नितीन सेवा करूंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक पिढे शिडेन उत्तर प्रायेन मानसीक वत्तडाक शोशणाक अत्याचाराक बली जावन विविध समस्यांनी रेवट घालन कश्टांच्या सर्वांचेर तुजी मोगाल दिश्ट घाल आनी तांच्या कश्टाक परिहाराची वाट दाखय म्हूण आनी भरोशान बोर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक तुज्या परजेचेर येवच्या सर अनवरांतले आमकां राग तुज्या बवर्तान सदांच स्थिर रावून बरवसो सांडिनासतना तुज्या जेजू क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेर फुडें समकून बवर्ता खातीर धैर्यान झुजोवंक आनी धैर्य आनी बळ आनी तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक जायत्यो गरजो हाण जायतीं तेसां हाण ह्या पुणशताक आमी आयल्या
सांत आंतोनीची मजत काण घेवन ह्यो गरजो आमी बापा समोर दवरया, देवा समोर दवरया. अब्राहमाक, जॉबाक जायत्या देण्याने, जायत्या ग्रेस्कायेन भरलेलो देव आमकांय ताच्या देण्याने, ताच्या ग्रेस्कायेन तो बरोवं, बरी भलायकी तो आमकां फावो करूं, आमच्या जिवितांत कितें बुणेंपण आसा तें तो भरती करूं, ताचो मोग आमी अनुभव कर. आमचे दाव आमी धांवोंक, सर्गेंच्या राजा खातीर आमी झुजोंक आनी तो शेवट आपणावंक तो आमकां फावो करूं. हे दिशेन आमची ग्रेस्काय आमकां अटकळ जायना जावं म्हणून आमी मागया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा, सांत आंतोन तुज्या भक्ताची मजत काण घेवन तुजे समोर आमी दवरलेली आमची जण एकल्याची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी जो आधार आमकां गरज आसा तो तूं दी. तुजो मोग ह्या मुखांत अनुभव कर. तुज्या मोगाक साक्षी आमी जावंक आनी हाजो फळ जावन आमचो शेवट सर्गेंचे राज आमी जोडूंक तो आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. जीवन मुझे सोमिया बोलते देणे माका संसारिया पळणार जाव ये करे बलिदान पाकी जिणे मोजे नेणा बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया बोलते देणे माका संसारिया पळणार जाव ये करे बलिदान. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्र सेवेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, आमच्या प्रार्थनांचेर दिश्ट घाल आनी सर पातकांतले आमकां वाठाय. हांगा आमी तुका भेटयता त्या जेजूच्या रक्ता वरवीं अदीक नितळ जावन आनी आमच्या भाव भयणींच्या मोगान बरोवन त्याच रक्तान जोडलेले सोडवण्याची बरी खबर आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणी मदें परगटूंक आमकां अदीक आयती जायशी कर म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि ससनांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम
तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्त मरण सोंपच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोगूट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे पुनर्जीवन पोट आमी परगडता. तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे मेळ संगाती भगेवंत झुजे तिजो पती भगेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिने जावन सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. be
तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गेंच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. भगेवंत आंतोनीचे मजतीन हो आधार तुजे लागीं विसारचो तो आमकां फावो कर. आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. सुमार 350 ते 400 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार आनी विस्तार आशिर्वादां मेळटात. आयच्या दिसा ह्या पुणशताक येवन संताची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत देव तुमी सोदून आयिल्लो आधार जोडून दिव म्हूण हांव मागतां. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हांगासर येवची सर्व धर्मीक कार्यां पुणशताच्या यूट्यूब चॅनलार आमी रेकॉर्ड करून प्रसार करता. ही मिसां आनी हांगासर जावची धर्मीक कार्यां तुमकां मेळोवंक ह्या पुणशताचें यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी हेरां लागीं वांटून दियात. जायते फावटी आराधनाक आमी पावता आसतना इल्लोसो वेळ जाल्लो आसा, जावचो आसा. ह्या वखदा सगळें आराधन आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलार तें आमी घालता. तें तुमी पळोवयेत आनी आराधनांत वांटो घेवयेत. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यानी सुरवेरस फना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेतात. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास ₹300 आनी फेस्त मिसाक ₹500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. ₹6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याकी चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीं आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत जायतीं अभिवृद्धीची योजना हातीक येवचें योजना आसा. निर्गतिकांक आसरो, एक ल्हान देवाळ, सिस्टरांचें कॉवेंत आनी हें सगळें पुणशत आकर्शीत रितीन सजोवचें. ही योजना लांब अवधेची योजना आनी भक्तिगतान मेळच्या दानांचेर हुंदोवन एक योजना पावोवचे चिंताप आसा. ह्या योजनांक तुमच्या तांकी भितरली कुमक दिवन आधार दिवयेत. तुमचेर सर दानींचेर देवाचे भरपूर आशिर्वादां देवून दी म्हणून हांव मागतां. सांत आंतोनीची विनंती, सांत आंतोनीची मजत तुमकां सदां मेळो म्हणून हांव प्रार्थना करतां. तशेंच आयच्या दिसा आमकां संगीत दिलां लॉयड रिबेरो, गंगोळ्ळी हांसोपकार भोवरतां.
देवस्तुतेंत वांटो घेतलेले असो आनी गायन मंडळींत राबोवन आमची काळजां मना गितां मुखान गायना मुखान देवाक उबारूंक आदार दिल्ल्या सर गायन मंडळींच्या सांजांचो उपकार दवरता देवाची कृपाळ आशिर्वादां तांचेर मागता. सारखाच्या नावान पळता कोठा पेडस बरें जाता दर्या सांकलेक तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना गोडाक भुसण धरता. पान नंबर 16 नव्यानांचे मागणे सांगात आमी म्हणया. ह्या वर्त्या संता संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोद सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हण उगडास तुझे मार्फत पिडेस्तान भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानांचे संकळे तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. वैमकाळ पवनान बेनिनो संत भक्त आमकां कुमो करतात. तांच्या उत्तेजन तांचो आदार आमकां निरंतरी आसा आनी प्रमुख जावन ह्या पूर्ण शेतांत संत अंतोनीच्या मागण्यांचो आदार भोव बळवंत रितीन ताच्या भक्तांक मेळोन आसा. ताचे दयेन फावो केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता आसतना ताच्या मागण्याच्या आदारान जो आदार सोदून ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या तो आदार देवातावन आमकां उदंड मापान फावो जावं दी. देवान कुमोक करचो संतोष तो आमकां समेस्तांक अनुभव जावं दी म्हणून आशेवन मागोवन पातयेन आमची त्या सभा आतां सांत अंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया आनी तसो आदार मागोवन ताच्या आदारान बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ती त्या सभा भेटोवन दिवया. मतीची पिडा गोण जावंक कोर्तेचें फैसल जावन जागो नावार जावंक दोगां मदें जावन आसचें सगळे समस्या पयस वचून तांणी बेगीनच लग्न बांदांत एक जावंक विजा प्रोसेसींग बऱ्यान जावंक कुडीची जडाय उणी जावंक रेसिडेन्शियल परमीट कार्ड मेळोवन बेगीनच भारताक येवच्याक डिग्रीच्या सगळ्या विशयांनी उत्तीम अंक आपणावन पास जावंक काडिल्लें लोन फारीक जावंक पाड सवयांतावन पाड संगतीतावन पयस रावंक कामांचेर आशिर्वादां पडोवंक घराचें काम बऱ्या रितीन संपूर्ण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक भायर पडिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आवयन संतोश भरीत आसूंक भावान सगळें वायट सांडून बऱ्या रितीन घर सांबाळोवंक कितेंच वायट करिनाशें रावंक वायट घडनाशें रावंक शिकपांत आसक्त आनी उर्बा येवंक वडिलांक बरें आनी लांब आवक मेळोवंक पांय दूख आनी आर्निया गूण जावंक सोरोप येवचें उणें करूंक सर कश्टांनी आदार मेळोवंक गोमट्या लागीं आयिल्ली सुजू आनी जाल्लो गुळो तो गूण जावंक गॅस्ट्रीक शिरो तोपचे बरी जावची पिडा
वंटार आनी तकलेर आसचे फड ह्या सगळ्या पिडेतावन सुटका मेळोवंक कितेंय आवाज आयकत आसतना या खबर आयकत आसतना काळजांत उठचे धडधडे आनी लागचें बें पयस वचोवंक सर्व रितीचें बें पयस वचोवंक काळजांत रिगलें जीवदाळेचें बें पयस वचोवंक लिव्हराचे आनी साखरेचे समस्ये पयस वचोवंक इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक मतींत आसली आनी आवय बापायक आसच्या आवय बापायक आपल्या पुतांतय आसची सपनां जारी जावंक मुखल्या दिसांनी रिलीज जावंक आसचें पद लोकां मोगाळ जावंक सिगरेट ओडिनाशें राबोवंक भुरग्यांक बरी बूद दिवंक गांठीची दूख गूण जावंक पेंकाड दूख पयस वचोवंक पायल्स पिडा गूण जावंक दांतांत रगत वेची पिडा गूण जावंक सदांच तेर्स अवमोरी करूंक कुटुंबाच्या सन्यांक आनी प्रत्येक जाण भुरग्यांक मन येवंक बरें काम मेळोवंक परगांवांक वेचें पैन बऱ्यान जावन दुबायंत बरें काम मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक जिणेंत बरो निर्धार घेवंक कॅनडाची विजा वेक्की येवंक भुरग्यांक थंय भक्त येवंक कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक करंटाचे आनी वाट्याचे समस्या परिहार जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक IELTS परीक्षा पास जावन बेगीन कॅनडा वचोवंक आमाल पिवणें संपूर्ण सोडूंक बोट दूख गूण जावंक बीपीचे समस्या पयस वचोन शुगराचे समस्या पयस वचोन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक भांगर करूंक दिल्लें तें सोनारान बेगीन पाटीन दिवंक तकली गोमटी दूख आनी BP नॉर्मल जावंक भुरग्यांक फर्स्ट इयर डिग्री क्लासेस सुरू जातात तांणी शिकपा तें गुमान दिवन बरें करून शिकोवंक मोबायलाक व्यसन जाल्लीं जायतीं भुरगीं आसात आनी मोबायलांतावन भायर येवंक एलर्जीची पिडा गूण जावंक ह्या तेसावां सोबें आमची तेसावां आमी मेळोवया जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं फोन कर संदेश धाड मागोवंक सांगिल्लें आसा हांगासर ह्या हप्त्यांत आयिल्ल्या जायत्या भक्तिकांनी तांचेर आद्या पासत मागोवंक सांगिल्लें आसा आनी हांवें मागणें बसयलेलें आसा तांचो सगळ्यांचो आमी उगडास काडया तांची समेस्त तांची मागणी सांत आंतोनी समोर दवरया सांत आंतोनी सोबें तें देवाक आमी भेटोवया आनी देवाचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो खंडीत फावो जातलो म्हळ्यार विश्वासान आमी जियेवया आमची मागणी समर्पण हे मागणें आमी सांगता करया पान नंबर 18 ये केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या संत अंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता परत आमच्या गरजांचो आमी उगडास काडया कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्याय गरजांचो आमी उगडास काडया विश्वासान पातिणेन आमी मागले आमकां मेळटाच म्हणल्या त्या बाबर्तान आमी आमच्यो गरजो विचारया यो आमचे सर कर्जो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुझ्या मगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणे स्वीकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतल्या आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात
सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आणि पवित्र आत्म्या महिमा जाऊन दे आमेन. सांत आंतोनियामापासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तू एकलोच विचित्र आणि अजापां करताय. आम्ही तुझ्याकडे परतून मागता. तुझं सेवाक सांत आंतोनीची जीभ ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसा नासता सांबाळली तसे आम्ही ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांकाळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमकां कितेंय भलायकेचे समस्या आसात जाल्यार ते आमच्या सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांतली आमचे सैरीं दैरी आमच्या इश्टां मदें आमच्या सेज समारा आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तांचो उगडास काडया. तांच्या पासून मागया. तांची पिडा जेजू गूण करून दी. कशी ताची सकत पिडेस कुडीने गेली तशेंच आमी मागता आसतना ताची गूण करचे सकत ह्या आमच्या पिडेस भाव भयणीच्या कुडींत आमच्या हर एकल्यांत थंय वचून दी. आनी भलायकेक कारण जावचे सगळे अंश नाश करून दी आनी आमकां भलायकी पुर्ती जावन दिवन दी. जायत्या जाणांनी भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवंक सांगलें आसा. भुरगीं जावच्याक जी कितें अडखळ आसा, जें कितें उणेंपण तांचें तें आसा, जे कितें समस्या आसात जेजूची सकत बरी करचे सकत, आजापां करचे सकत, असाध्य असलेलें साध्य करचे सकत तांचें तें वाळून येवं दी आनी तांकां आवय बापाय जावचें तें भाग फावो जावं दी. देव ताच्या भुरग्यांक ह्या आमच्या भाव भयणीच्या हातांत दिवन ताच्या भुरग्यांक वागोवचो संतोष तांकां तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया. जायत्या भुरग्यां पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. ल्हानपणायेतावन पिडा आसा तांकां, कश्ट आसात, ऑटिझम पिडा आयिल्ली आसा, हट करतात, सांगलें आयकनात, रडतात. ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया. जेजूची सकत तांचें थंय वचून दी. जेजून भुरग्यांक पटलून तांकां आशिर्वाद दिलो तसो जेजू आतां ह्या सगळ्या भुरग्यांक कोणाक थंय समस्या आसात, कोणाक थंय हट आसा, राग आसा, कोणा ते पिडा आसा, ह्या सगळ्या भुरग्यांक ताचो आशिर्वाद दिवन दी. तांकां तो बरी करून दी म्हणून मागया. सोम्यांचे नावे आमचो आधार, रसला सर आनी संवसार, सोम्यान दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससांत देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेच कुडीने वतून कस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वास चाकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पसारची. खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवानी सदां काल रावो. आमी सेवकाच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गीच्या भोव मगाळ बापा तुज्या उदारपणान
आनी तुवें भक्तिकांक दिल्या उदार मना वरवीं आमकां आयच्या दिसा फावो जाल्ल्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें सेवकुव्याच्या आमकां आनी हें आसा करूंक आदार दिल्ल्या सर दानीक तूं कृपे आशिर्वादान भर. आनी ह्या जेवणा वरवीं तुजो मोग आमी अनुभव करन तोच मोग हेरांतय वांटूंक आनी जी दाव आमी दावोंक आसा ती आमी उर्बेन दावोंक मोदें आखेर करिनासतना ती दावोंक आनी त्या सर्गेच्या राजान एक दीस तुजें सवें त्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक तूं आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. अखेरीचें गीत आमी गावया.